लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी इंडिया अलायन्सा वांगडा सीट शेअरिंग करपाक तयार आसा. मात ते खातीर म्हादयचें संरक्षण, बिगर गोंयकारांच्या बेकायदेशीर घरां आड कारवाय तशेंच पोगो बिल मान्य करप ह्यो आमच्यो 3 अटी इंडिया अलायन्सान मान्य करपाक जाय अशी अट आरजीपीन दवरल्या. 20 एप्रिल मेरेन ह्यो अटी मान्य आसा काय ना ते इंडिया अलायन्सान स्पश्ट करचें अशें मनोज परब हांणी म्हणलां. आमचो जो ऑफर आसा ही ऑफर सिंपल आसा. आमची 3 कंडिशनां. ही 3 कंडिशन जर तुमी आमची आयकता, ही 3 कंडिशन तुमी जर आमची आयकता जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा बसोन सीट शेअरिंग जो फॉर्म्युला आसा तो डिस्कस करपाक तयार आहा. कित्याक फाल्यां तुमचें नॉमिनेशन तुमी 16 तारीख भरतले, आमी 18 तारीख भरपाचें आसा. मागीर 22 तारीख विड्रॉल आसा, म्हणजे भरपूर टायम आसा अजून विड्रॉल मेरेन. फाल्यां नॉमिनेशन भरलें सुद्दां धरी आमी तुमकां ही ऑफर 20 तारखे मेरेन तुमी कितें तो आमकां रिप्लाय दिवपाचो, कित्याक 22 तारीख विड्रॉल आसा. 20 तारीख मेरेन ह्या 3 आमचे जे कंडिशन आहा 3 कंडिशनाचेर तुमी आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय. जी म्हादयचेर जो कलसा बंडुरा जो प्रोजेक्ट कर्नाटका गव्हर्मेंटान स्टार्ट केला, आमी आमचे कंडिशन पयले. काँग्रेसीन एज अ काँग्रेस पार्टी, नॅशनल काँग्रेस पार्टी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय आनी आपले जे न्यायपत्र तेंच्यांनी काडला भितर हो एक एडेड पॉयंट तेंच्यांनी घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल लिडरांनी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक म्हादय जी आसा ही फक्त आनी फक्त गोंयकारांकूच उरतली. हे तेंच्यांनी आपल्या न्यायपत्रान घालपाक जाय, नॅशनल लेवलाच्या मॅनिफेस्टोन घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय, नॉट इन गोवा. दुसरें जे आमचे कंडिशन आहा ते कंडिशन आसा काँग्रेसीन हे तुमी स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाचे, नॉट नॅशनल, स्टेट मॅनिफेस्टोन तुमी घालपाचे. डेमोलिशन ऑफ ऑल द स्लम्स, बस्तीज बाय मायग्रंट्स ऑन कॉमदाद लँड अँड गव्हर्मेंट लँड. काँग्रेसीन आनी ह्या इंडिया अलायन्सान सांगचें पडटलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण. 5 वर्सां गोंयान रावता तो, 10 वर्सां रावता तो, आयजूच ट्रेनीन देवला तो, आयजूच फ्लायटान देवला, बसीन देवला तो, 30 वर्साचो, 40 वर्साचो, 50 वर्साचो, काय 1961 पयलींचो कोण, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण, गोंयकार कोण. आमचें पोगो बिल तांकां एक्सेप्ट करचें पडटलें आनी जर ते एक्सेप्ट करिना थंयसर आमी तांकां मातशें सूट दिता तांकां. जर ते एक्सेप्ट करिना तांकां पोगो बिल आमचें मान्य ना, तेंच्यांनी इलेक्शना पयलीं गोंयकार कोण हें डेफिनेशन तेंच्यांनी लोकांक सांगचें.